I have instructed my staff to remove the banners which were in front of Saint Alex Church, that is for the Dolphin Circle, and behind Saint Anthony Chapel. पण इथून कितें जालें तो काडटा आसतना मायकल येयलो आनी ताका मारूं लागलो आमच्या स्टाफाक आनी हांव पणजे गेल्लो सो हांव पणजे वयतालो सो तेन्ना हांव मागीर परतून येयलो मारता म्हणून आनी जेन्ना ते मारता म्हणून जालें जाल्यार मागीर म्हाका तो परतून ताका मारून हांगा हाडलो डॉल्फिन सर्कल आशिल्लो आनी डॉल्फिन सर्कल आशिल्लो हांव ताका थंयसरूच मेवलो गाडी घेवन हांवें म्हणलें तूं कितें करता रे महबूब आपणाक मारला म्हणलो आनी आपण तितल्यान मायकल उठलो आनी ताका दुखलो लागलो आनीक मारूं लागलो सो हांवें म्हणलें तूं कित्याक मारता रे ताका तूं कोण काय म्हणून लागलो मागीर तितल्यान मदें पुलीस येयलो म्हाज्या म्हाका मातसो गड धरलो पुलिसान आनी मागीर ताणें एक मूठ मारली आनी नकल डस्टर जालें ताका ते नकल डस्टर नाच केले ताका आनी तितले म्हणसर सगळे तो गुंडांक घेवन भोंवतालो अबावट एटलिस्ट 20 कितें गुंड आसले आनी हांव एकलोच आसलो हांवें म्हणलें तूं कसलीच खबर ना म्हणलें घालपाची सो इतले प्रॉब्लेम जालो दॅट्स इट पूण ताका कोडिंग घालपाक ऑर एडवर्टायजमेंट हें घालपाक कसलेंच परमिशन ना पंचायतीचें नो म्हणून ताणें पंचायतीन एप्लिकेशन करूं ना वो कांय करूं ना आमी कितें जालें जे कितें पंचायतीचे हेजेर आहा प्रॉपर्टीचेर ते आमी काडटाले हे बीजेपीचे पळय कार्यकर्ते आहात जावं बीजेपीचे MLA हो सदीत त्याचे कामूच हे याच्या आधी बी तेणें हो मोर्चा काडलेलो आमचेर परत आमी तेतूच काल हाय मास घालतलो तेन्नाय आमचेर हे आतां आयज तर पयशे जाले तेणें हात उखल्ला आमच्या कालांगूटच्या डेप्युटी सरपंचाचेर आनी कालांगूटच्या डेप्युटी सरपंचाचेर हात उखलाप म्हणजे हे गांवच्या लोकांचेर हात उखल्लेले जाला तेन्ना असो तर ताका तर अरेस्ट करिना जाल्यार फाल्यां आमी सगळो आख्खो गांव एकठांय जावन कालांगूट बंद करतले कंप्लेन हांवेंनूय केल्ली आहा की फ्रस्ट्रेटेड पीपल स्पेशली द लीडर ऑफ कलांगूट जोसेफ सिक्वेरा हो येयला थिंगा आनी आमचे पार्टीचे फ्लॅग काडपाक लागलो मनीस घेवन लोकांनी ताका विचारलो तूं कित्याक फ्लॅग काडटाय जेन्ना तुमची पदयात्रा जाली काँग्रेसची तुमी इतले फ्लॅग घातले इतले पोस्टर मारले तुमचे कोणेच काडूंक ना आयज जो काडपाक येयलो आनी डायरेक्ट तो आमच्या आंगार येयलो आमी थिंगा विचारले म्हणून तेजे मनशाक विचारले म्हणून आंगार येयलो धुकल्लो आनी मूठ मारपाचो प्रयत्न केलो पळय हातीचेर मूठ मारलेलो हांवें हाडायल्यो ही हात सुजलेलो आहा म्हाजो डॉक्टरान सांगलें क्रॅप बँडेज बांद आनी टॅबलेट दिल्ली आनी तो हो आबूज जाल्लो की कोणा कडेन सांबाळो ना आलो तेजे फ्रेंडान कोणें धरलो ताका पुलिसान धरलो आनी पुलिसाक घेवनूच पडलो आला आनी कितें सेल्फ इंजरी केल्या आनी मागीर लोकांक सांगता हांवें मारलो म्हणून खोंगडचे लोक जाणा की हो आमदार जो आहा हो कोणाक भियेना पण एट द सेम टायम कोणाक मारिना म्हणून हांव इतली गॅरंटी दिता कालांगूटच्या लोकांक की 3 म्हयन्यांनी जे पंचायत इलेक्शन आसतलें हिंकां सगळ्यांक घरा धाडटा तुमकां जाय ते लोकांक तुमी निवडून हाडा बरी पंचायत चलोवपाची लोकल फ्रेंडली पंचायत आनी लोकलांक केअर करता लोकलांक सांबाळता तसली पंचायत तो जो तर 200 लोक हाडटा रस्त्यार जाल्यार आमी 2000 हाडटले आनी सिटींग MLA केन्ना कोणाक मारिना त्या खातीर 10 वर्सां काँग्रेसीन ह्या हल्ल्याचो निषेध केलो लुईझीन म्हणटा बीजेपीचे आमदार पॅनिक जाल्या म्हणून कळटा frustration of the ruling BJP MLAs who have stooped so low that they went on assaulting the Congress supporters, Congress workers. When Mr. Joseph Sequeira went to question the MLA Sri Michael Lobo, his workers assaulted brutally Mr. Joseph Sequeira, and he was assaulted by none other but the MLA of the BJP party. This only shows the mindset of the BJP, its legislators, who are supposed to be a model representatives of the people. Here again, we strongly condemn this dastardly
brutal attack by the MLA on Mr. Joseph Sequeira and demand that the police takes immediate action, registers the FIR. Otherwise, it is the total collapse of law and order in the state of Goa. Bureau Report, Prudent.